सरकार बिरसा मुंडा जनजातीय रॅलीक सुमारे 3 कोटी रुपया मोडटा आणि शॉकिंग गजाल इतली आसा की इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीक जे काम दिले ते काम दितना टेंडर करिनासतना काम दिले खंय। नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक। माझे नाव सचिन सुलीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। आम्ही घर चलयता तेन्ना आमचो म्हयन्याचो खर्च कितें हे सुद्धा आम्ही 10 फावटी विचार करतात। जर साधारण मनीस लग्न सुद्धा जाता जाल्यार पयली एस्टिमेट घेवन बसता, पण आमच्या सरकाराक पैशांचे कांयच पडून गेल्ले ना अशें दिसता। गोय सरकारा कडेन इतले पैसे आसा की पैशांचो हिशोब दवरपाची गरजशी दिसना जाल्या। सरकार एक रॅली काडटा, पण रॅलीक कितले पैसे मोडले ताचो सामको अंदाज सुद्धा ना। ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट कडेन इतले पैसे आसात की बिरसा मुंडा जयंती निमतान जनजातीय यात्रा काडपाक 3 कोटी रुपया मोडले। हो आंकडो एस्टिमेटेड आसा आणि फायनल नंबर अजून येवपाक आसा। ह्या डिपार्टमेंटचे काम आसा ते म्हळ्यार ट्रायबल समाजाचे लोक आसा तांकां ताक दिवपाक, म्हणजे तांकां आनीक फुडें काडपाक, तांचे कल्याण करपा खातीर, तांच्या वेलफेअरा खातीर काम करपाक। इतलो पैसो जर एका इव्हेंटाक मोडपाक आसा जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणाक तशेंच कोणाकूय जर बिझनेस सुरू करपाक जाय जाल्यार तांकां आनीक बऱ्या तरेन मदत कित्याक करना काय। ह्या सगळ्या भितर ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक ज्या कंपनीची निवड जाली ताजेर आणि निवड जाल्या त्या पद्धतीचेर प्रश्नचिन्ह उबो जाला। जे डिपार्टमेंट मार्फत हो इव्हेंट जाला त्या डिपार्टमेंटा कडेन सामके कांयच म्हायती ना अशें दिसून येयले। पयलीं हो व्हिडिओ पळयात। सर, फाटल्या दिसांनी बिरसा मुंडाची रॅली जाली, सो तातूंत डिपार्टमेंटाचो रोल आशिल्लो। हय, इन वॉट वे सर? फायनान्स वे काय कसो आशिल्लो? दोन्ही वाटेन आम्ही आशिल्ले, दोन्ही वाटेन रोल आशिल्लो आमचो। म्हणजे आम्ही इन पर्सन पार्टिसिपेटूय जाल्ले आनी फायनान्स करता। कितलो कॉस्ट सर? अजून आमच्या कडेन सारको आमी कॉस्ट येवंक ना त्याचो एस्टिमेट केला आसतलो पयलीं। तसो आमी एस्टिमेट करता ताचो कॉस्ट अरावंड 2 to 3 CR सुमार आसतालो। 3 CR तुमच्या डिपार्टमेंटान? हय, म्हणजे आतां मदीं प्रोग्राम वाडयलो तो, कित्याक मागीर आमकां सेंट्रलासून इन्स्ट्रक्शनां जशी आयली तसो प्रोग्राम वाडयत गेलो। आमी ते दिसा बिरसा मुंडाच्या जयंती दिसा आमी 5 कडेन इव्हेंट केले आमच्या स्वता, म्हणजे आनी त्या भायर ती रॅली आशिल्ली आमची। रॅलीची उलयता पेडण्याच्यान जी काणकोण रॅली काडलेली त्या रॅली खातीर कितलो ना टोटल खर्च घेतलो? सो त्या रॅली खातीर कितलो अंदाज ना अजून तो एस्टिमेट ना। टोटल आमी तेच कांदा रॅलीच्या बरोबर जे आमी आनीक 5 इव्हेंट केले ते भितर आसा। सो त्या रॅलीचो खर्च तेंच्यांनी दिवपूच नासलो पयलीं सर? डायरेक्ट डिपार्टमेंटान डायरेक्ट केलो म्हणटा तुमी, तांकां करपाक सांगलें आनी तो डिपार्टमेंटाचोच रॅलीचो जो खर्च आसा न्ही तो 2.5-3 कोटीच्या आसपास। फक्त रॅलीचो? हय, रॅली आनी तितून प्रोग्राम आशिल्लो। नो सर, हांव रॅलीचो उलयता, कारण ती रॅली एका खंयच्या तरी खंयच्या लोकांक गेल्ली ती रॅली कोणी गेल्ली ती? पयलीं जे प्रपोजल आयले ते आमकां आदर्श युवा संघा कडल्यान, मागीर ते आमी प्रपोजल डिस्कस करून गव्हर्मेंटान करचो म्हणून आमी ते टेक ओवर केले गव्हर्मेंटान। सो हे पयशे तुमी डायरेक्ट अजून कोणाक दिवंक ना, तेच सांगता न्ही, खर्च आमचे कडेन अजून येवंक ना। इव्हेंट आतां जेन्ना आमी ऑर्गनायज करून घेतला तेणी आमकां सगळो पयसो मोडलेलो आसा। कोणी ऑर्गनायज केलो? आमचो तो एक स्टेट इव्हेंट प्रणय हळणकर। सो ती कंपनी कशी तुम्ही ऑन स्टेट एम्पॅनल आसा तो हेच्या कडेन गव्हर्मेंटा कडेन, पण ताका कितें तरी क्रायटेरिया आसतली सर? DIP कडेन एम्पॅनलमेंट आसा तो सनलायट मिडिया। पण सर ताका तुम्ही डायरेक्ट दिवं शकता तशें? जे गव्हर्मेंटाचें इन्स्ट्रक्शन आसा की जे हे आसा एम्पॅनलमेंट आसा DIP कडेन, DIP कडेन, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी, आणि तो तांच्या कडेन ट्युरिजमा कडेन एम्पॅनलमेंट आसा। तेजे टेंडर जाल्ले काय तुम्ही डायरेक्ट दिला? ताका डायरेक्ट दिला। डायरेक्ट दिवंक गावता सर? दिवंक गावता। आम्ही फाटल्या दिसांनी जेन्ना बिरसा मुंडा जनजातीय यात्रा सुरू जाल्ली तेन्ना ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी विशीं उलयल्ले की कशे जायते इव्हेंट फक्त ह्याच इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीक मेळटा काय म्हूण। आज डिपार्टमेंटान स्पश्ट केले की हे डायरेक्ट मेळटा। हो शब्द खूप इम्पॉर्टंट आसा, याद दवरात। डायरेक्ट मेळटा ते बरोबर आसा, पूण कोणाच्या आशिर्वादान हे सुद्धा स्पष्ट जावपाक जाय आशिल्ले। एका रॅलीक 3 कोटी मोडपाक अशें कितें आशिल्लें ह्या रॅलीक? आदर्श युवक संघ हांचो हो प्रस्ताव आशिल्लो आणि मागीर तो गव्हर्मेंटान आपल्या अंडर केलो अशें आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सान स्पष्ट केले। जाल्यार आदर्श युवक संघाचो आणि ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीचो सुद्धा जर कितें कनेक्शन आसा जाल्यार ते सुद्धा स्पष्ट जावपाक जाय।
कारण काय लोक उलयता तातूंत अशें सुद्दां आयकुपाक आयलां की आदर्श युवक संघाचे व्हड कॉस्टिंग आशिल्ले इव्हेंट, हांव परत एकदां स्पश्ट करता, व्हड कॉस्टिंग आशिल्ले इव्हेंट, व्हड इव्हेंटूच इतलेच न्हय जाल्यार व्हड कॉस्टिंग आशिल्ले इव्हेंट हीच कंपनी करता अशें आयकुपाक आयलां. एक गोश्ट लक्षात घेयात, जेन्ना व्हड एमावंट आशिल्ले खंयचोय इव्हेंट गव्हर्नमेंट करता किंवा गव्हर्नमेंट खंयचोय कॉन्ट्रॅक्ट काडटा जाल्यार तेन्ना प्रोसेस फॉलो करचो पडटा. साद्या भाशेंत सांगचें जाल्यार पयलीं टेंडरींग करचें पडटा. टेंडरींग करपाक कांय क्रायटेरिया आसता आनी त्या क्रायटेरियान जर फीट जाले जाल्यार L1 म्हळ्यार लोवस्ट जो कोण आसा तेका तो टेंडर पास जाता. हो जालो नॉर्मल प्रोसेस. कांय कडेन हो प्रोसेस मातसो वेगळोय आसूं येता आनी वेगळो आसताय बीन, पूण टेंडरींग करप हो एक स्टँडर्ड प्रोसेस खंयचेय गव्हर्नमेंट काम अलॉट करपा खातीर. 1 नोव्हेंबराक ह्या रॅलीची प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली, म्हणजे ताज्या आदीं ह्या रॅलीची तयारी बीन जाल्या आसतली. जर इव्हेंटाची तयारी खूब पयलीं जाल्या जाल्यार इव्हेंटाची टेंडरींग प्रोसेस कित्याक जावंक ना? आनी म्हत्वाचो प्रश्न म्हळ्यार हो इव्हेंट डायरेक्ट कसो दिवपाक शकता? खरें म्हळ्यार ह्या गजालीची इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हो इव्हेंट जो जालो तो खऱ्यांनीच इतले पयशांचो कॉस्टिंगाचो आशिल्लो काय हाजेर सुद्दां म्हाका दिसता खूब क्लॅरिटी येवपाची गरज आसा. हाजेर आमी चड म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत परत एक फावट हाजेर एक प्रोग्राम करया आनी उलोवया. देव बरें करूं.